आम्ही आयज तुमच्या खातीर खंय तरी उबी आसा. तशेंच कितें कितें तुमकां प्रॉडक्टूय हांव बरें बरें हाडटलो. हाऊस होल्ड आयटम, किचन आयटम्स, ड्रेसिंग्स म्हणजे कपडे. आमी पळय वयर वतूय पडटा पावसूय पडटा. सो गायज आयज आमी येयला म्हापसा मार्केटान नुस्तें व्हरपाक. फुडें पळय नुस्तें व्हरपाक. आनी आमकां न्हू गायज हें जाय आसलें इसवण. बरो आयज इसवण खावपाची रूच येयला फ्राय करून. सो तें पळोवपाक येयला. आनी आतां जाल्लेली आसा सारकी 3. आमकां हय बरें. सो हे गायज वेलकम बॅक टू अनदर एपिसोड ऑफ मस्तीखोर गोवन्स. कशी आसात तुमी? देवाच्या कृपेन सगळी बरी आहा म्हणून मागता. आयज आमी करपाचें आसा इसवण फ्राय. ओके. आणि कालचे 2 व्हिडिओनी हांवें तुमकां व्लॉगान तुमकां प्रॉडक्ट घातलेले. सो खूब जाणांनी ऑर्डर केले, थोड्यांचे घरा पावलेले आसा. खूब जाणांनी म्हाका फोटो मारून व्हिडिओ मारून धाडलेले आसा. थँक्यू सो मच म्हाजेर ट्रस्ट करूं. ओके गायज, तुमी पळयता आसतले हांवें एक शर्ट घातलेलो आसा आनी क्वॉलिटी पळया तेजी काय बरी सारकी. ओके. सो हो जो शर्ट आसा हांवें घेतलेलो आसा तेजो प्रॉडक्ट तुमकां प्रॉडक्ट लिंक घालता. तुमी तुमच्या बॉयफ्रेंडाक, हजबंडाक, भावाक, भावाच्या फ्रेंडाक, गर्लफ्रेंडाच्या भावाक कोणाकूय गिफ्ट करूं शकता इन अ व्हेरी चीप रेट. ओके. आनी नाका जाल्यार फालतूर सायटी वयले हांव तुमकां प्रोमोट करिना. ओके. करीत जाल्यार तुमकां बऱ्याच सायटी वयले करता प्रोमोट. आनी हे जे आहा पळय हितून गरमी जायना आनी बरें आहा क्वॉलिटी, नंबर 1 क्वॉलिटी आनी व्हेरी चीप प्रायस सारकी. ओके. सो घालता तुमकां प्रोडक्ट, वचा ग्रॅब करा. तितल्या म्हणसर आतां आमी फुडलें काम करूया चालू. सो गायज आमी हाडलेलो आसा आयज किंग फिश. ओके. सो आतां हेजो करता पोस्टमॉर्टम आनी हो बाबडो वेज. सो सॉरी पण तुका तेरे लिए कुछ दूसरा लेके आता हूँ बाद में. क्या रे? आज हम लोग कुछ अलग करने वाले हैं. सो लेट्स डू इट गाइज. सो गाइज आता आग कितें करस? धुलाय न्हू तेन ऑलरेडी हो नुस्तें. आता एका डायरेक्ट अशें कट मार आनी डायरेक्ट भरून डायरेक्ट भाजया. ओके. कळ्ळें तुका? कट आनी हे पोस्ता मारया नाका. तो असो डायरेक्ट घालो फूल सारको. सो गायज अप्पा हांगासर हांवें घेतला रेड चिली पावडर आनी हेका बरो कट करून घेतलेलो आसा. ह्यो घेतलेलो आहा हळदी पावडर, मीठ आनी लिंबू. मागीर फुडें करीत राव मगो आतां. पोचशें जालें तूं. सो गायज एके वाटेन तुमी पळोवंक शकता हांगासर पावस येयल्लो आसा. सो आमी कितें केलें जाणा, हेजे 2 कुडके केले मदीं. कित्याक केले ते तुमकां सांगता. सो गायज हांवें पळय हेका मॅरिनेट केले मसालो बिलान. आतां हेका घालता लिंबू. आनी हो कित्याक कट केला? ह्यो कट केला पॅनार जावचो ना म्हणून. आतां हेजेर घालता लिंबू. असो हे करता, मसाज करता. सो तेका आतां बरें लागलेलें आसा सगळें. आनी सो सॅड. हे बाबडे वेज. तुमकां रूच येता आसतली ना रे खावपाक? नहीं आता है? पहले जैसा नहीं. तू पहले से नहीं खाता है? खाता था पहले. बाद में मम्मी ने कुछ भगवान का ये किया. चिकन पसंद है लेकिन मच्छी नहीं पसंद है. तेरे को सब पसंद है ना रे, पर तू खा नहीं सकता है. तू प्योर वेज बन गया है ना. तेरे लिए कुछ लेके आएंगे बाद में. ची बॉटल पळय ही पासून आम्ही ऑर्डर मारलेली. यो काल. वयस. तू कितले दीस जाल्ले इसवण भायर आमी आउटडोर फ्राय करून खावपाक? खूप दीस जाले खांक ना आसलो इसवण आमी. तू आतां उमेदीन आसा खावपाक? हय तर का ना? आसा. आनी तू कितें म्हणूंक सोदता हे बाबडे खायनान? हे खाताले जाल्यार केदो व्हडलो इसवण हाडटले आसले आमी. तू खाता था ना सच में. कितना बड़ा और लेके आते थे, नहीं तो ऐसा वाला और 2 लेके आते थे नो. हय तर. आणि आम्ही आता कितें चिंतला तुमकां खरें सांगता पळय. आता हे काय भुरगे आमचे खायना नुस्तें. सो आतां चिंतता हांव कितें तरी ऑर्डर मारता तेंकां भुरग्यांक. पिझ्झा मारपाची ना कितें तरी ऑर्डर मारता. पळोवया कशें कितें तें. पण किसी को निराश नहीं करने का. जो तुम्ही शर्ट पळोवंक शकता
काय बरो आसा हेजी क्वॉलिटी बाय टू गुड सारकी आनी बरो दिसता डिसंट सारको ओके गरमी जायना हितून हो तर तुमकां ऑर्डर मारपाक जाय जाल्यार आयच्या ब्लॉगान हांव डिस्क्रिप्शनान हेजें लिंक घालता हांगासर खंयसरूय येवं शकता डिस्क्रिप्शनानूय येवं शकता वचा आनी जाता तितले मॅक्झिमम प्रमाणान ऑर्डर मारा आनी आपणाच्या बॉयफ्रेंडाक इम्प्रेस करा बॉयफ्रेंडाच्या फ्रेंडांक कितें म्हणटा ते इम्प्रेस करा गर्लफ्रेंडाच्या भावाक दिया हजबंडाक दिया सगळ्यांक दिया ओके सो आक तू रेडी आहा आतां फ्राय करपाक हय पळय तेल आमचे तापलेले आसा पयला ही न्हू तवो आहा पळय तो धाकटो आसा म्हणून आमकां कट करचो पडलो नाजाल्यार तो फूल तुमकां दाखोवपाक आनीक मजा येतली आसली न्हू का वेस UK लंडन स्विडन आनी खंय कुवेट जे भुरगे म्हाजे भाव म्हाजे जे खांक पावना ते बाबडे पोवन रूच काडटले पण कितेंय सांग तुमी कोणूय भायरसून येता न्हू म्हाका मेळोंक सोदता म्हाका 2 दीस पयलीं मॅसेज घाला हांव तुमच्या खातीर जाय ते हाडटा आमी करया आनी खावया यूट्यूब फॅमिली न्हू आमी कितें म्हणटा आनी तसोच म्हाजो भाव जूड येवपाचो आसा बेगीन यो भावा म्हाका आतां सारको एक्सायटमेंट म्हाजो त्या लेवलाक पावलेलो आसा वयस आख्खो लांबच्या लांब आसलो जाल्यार व्हिडिओन पळोवपाकूय बरो दिसतलो आसलो दिसतो नासलो पण कितें करया आसूं कांय प्रॉब्लेम ना खावपी आमी दोगांच आहा हांगासर कितें म्हणटा आमचे ल्हान भुरगे काय खायना चिल्लर पार्टी ओके सो आयज जाल्लो आसा इसवण सारको फूल पावर आनी इसवणाचो सीझन न्हू का मागीर खंय इसवण मागीर बापायल्यो रेटी 1000 2000 1500 रेटी इसवणाच्यो पळय कहो करकरीत भाजलेलो आहा तो आतां म्हाजे रुचीचो लेवल सारको खंय पावला तो सांगूं येना तुजो खंय पावला रूच येता सारकी येता न्हू तरी गो रे चला 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 ओके गायज सो तुम्ही पळयता आसतले आमी एवरी टायम आमच्या भुरग्यां वांगडा सेलिब्रेट करता बट दीस टायम कितें आहा आमचेर जे 2 भुरगे आसा ते टोटली वॅज आसा सो वॅज ते खावं शकना सॉरी नुस्तें ते खावं शकना आनी आमी कितेंय आहा जाल्यार भुरग्यां वांगडाच सेलिब्रेट करता आमच्या टायमार ते नासले सो आमी आयज तुमच्या खातीर खंय तरी उबी आसा आनी दुसऱ्यां खातीर कितें तरी करया आनी तशेंच आमी 2-3 ब्लॉगान तुमकां सांगलेले 4000 भुरग्यांक जेवण दिवपाचें हांवें डिसायड केल्लेलें सो म्हाजो तो प्रोसेस चालू आसा ओके सो कोणी कॉन्ट्रिब्यूट करूंक सोदता जाल्यार करा आनी आयज आमी इसवण भाजता म्हाजो इसवण ऑलमोस्ट भाजलेलो आहा सो आतां चल्लो फूल पावर खावपाक बरी रूच येयलेली आसा म्हाका टमटमीत सारको आनी अशेंच कितें कितें तुमकां प्रोडक्टूय हांव बरें बरें हाडटलो हावज होल्ड आयटम किचन आयटम्स ड्रेसिंग्स म्हणजे कपडे चेड्यांचे चेडवांचे ड्रेसीस स्कर्ट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा खूब कितें सो पळयत रावा आनी ग्रॅब करीत रावा चीप रेटीन ओके ओ वाव सूरत है क्या सूरत है सो गायज तुम्ही पळोवंक शकता आयज आमी केल्लो आसा इसवण बरो फ्राय आनी आयचो लोकेशन तुम्ही पळोवंक शकता वयर पावस पडटा म्हणून आमी पळय वयर वतूय पडटा पावसूय पडटा आनी रायट नेक्स्ट टू मी सारके तोंडा फुडल्यान ओके सो गायज हांव आतां ऑपरेशन चालू करता ओके आतां आग ट्राय करतले दाखव का बस चला ते चष्मा बीन पूस मगो पुसता तेजेर सगळे पावसाचे थेंबे पडले कसो हा इसवण कसो हा बेस्ट जाला तुका लायक जाला हय हांगासर पळय पावसूय पडटा आनी वतूय पडटा कळ्ळें बरें आहा न्हू बेस्ट जाला आतां हांव बर्गर मारतलो ऑर्डर हांकां दोगांयकूय थँक्यू मरे यस का बरें आहा दिल्ली मॉसीक पळय आमी फिशू दिला फिशू पळय काय बरें खाता आवय
तुम्ही पोवू शकता हांगासर फुल पॉवर बर्गर येयलेले आसा नको हा हय हांगा भेल म्हणटा पळय सारखे एक्सायटेड हा अगं तीनच धाडल्या मरे तेंच्यानी तिनूच धाडला हय हे पळय पोवू शकता आमच्या वांगडा एक बरो तगडो फ्रॉड जाला पळय 1x वेज सॉरी बॅग किंवा वेज 2 पीस आहा पळय आणि क्लासिक चिकन 2 पीस आसा पळय आणि आमकां पळय 2 चिकन येयल्या आणि एकूच वेज येयला ते बाबडे अर्धे अर्धे खातात क्या बोलना चाहोगे जो चोरी करते हैं क्या बोलना चाहेगा कुछ नहीं. कुछ नहीं गॉड ब्लेस यू बोल गॉड ब्लेस यू. हाँ भैया देखा हमारे क्या बोलने का गॉड ब्लेस गॉड ब्लेस यू घाल भैया रिपोर्ट घाल हा भैया बर्गर खाता आणि चा एन्जॉय करता कितें लूक आसा कितें व्यू आसा पळय हांगालो आमच्या घरा कडल्यान हांगालो व्यू पळया मगो हय तर आग तू कितें म्हणूंक सोदता चड हे बरो पळय हे वेज आणि यांच्या वांगडा जाल्लो आसा फ्रॉड अरे सो गाईज तुम्ही पळयला आसतले आमी 2-3 व्लॉगांनी म्हणटा की कॉन्ट्रीब्यूट करा आणि आमी एक 4000 भुरग्यांक जेवण दिवपाचें आसा सो म्हाज्या वांगडा स्टार्ट केल्ली आसा म्हाज्या एका भावान सो पळया तुमी तेणी कितें घाला पळय ते थैंक यू भैया थैंक यू भैया थैंक यू भैया खूप जाणां भुरग्यांक जेवण आणि कपडे दिलेले आसा विशिंग यू ब्रो व्हेरी हॅपी यू नो जर्नी फुडें लायफान तुज्या तूं भायर आसता खंय आसता तेंचें नांव सांगिना डिटेल पण तो भायर आसता आनी व्हेरी स्ट्रगलींग बॉय एट द एज ऑफ 23 तो भायर आसता आनी माय पायक पळयता यू नो स्ट्रगलींग व्हेरी हार्ड ऑल द बेस्ट इन युअर लायफ ब्रो मे गॉड ब्लेस यू आनी देवान तुका खूब भलायकी दिल्या पुरो सक्सेस दिल्या पुरो आनी जशें ह्या भावान आमच्या इतल्या भुरग्यांक जेवण दिला आनी कितें कितें दिला तशेंच तुमी करूं शकता तुमी जाय जाल्यार आमकां कॉन्टेक्ट करून कॉन्ट्रीब्यूट करूं शकता आनी खूब सारे भुरग्यांक जेवण दिवं शकता ओके सो काय तुम्ही आयचो ब्लॉग पयला आसतलो आमी इसवण करून खाल्लो एक टायमार इसवण घेवपाक आमकां आमचे ताक नासले न्हू हांव आनी येस आयज तुमच्या सपोर्टा खातीर आयज आमी 10,000 सबस्क्रायबर कंप्लीट करून आमी बारीक सारीक कितें कितें करीत आसता पण यू नो आपूण खंयसून भायर सरला खंयसून येयला तें सदीत विसरोंक जायना सो हेच चिंतून आमी सदीत आमच्या भुरग्यां वांगडा कितें आमी खाता तें तेंकां दिता तशें हांवें फाटीं फुडें यू नो हें करून बसान अरे तें अशें तशें तशें करिनात आमी एकेच जाग्यार वयल्यान येयल्लेली भुरगीं आमी सो आमी कितेंय करतली यू नो आमी कितेंय करतली फाल्यां भुरग्यांकूय दितली आमच्या वांगडा कोण आसा पळय तेंकां आनी अशेंच आयच्या ब्लॉगान तुम्ही पयला आमच्या भावान एका भुरग्यांक जेवण दिल्लेलें आसा थँक्यू सो मच वन्स अगेन आनी हांव अशेंच बरे बरे व्हिडियोज तुमच्या मुखार घेवन येतलो फूल पावर सारको आनी आयचो ब्लॉग तुमकां आवडला आयज आमी बरे बरे प्रोडक्ट तुमकां घातलेले आसा ते जर तुमकां आवडल्या कॉमेंट सेक्शनान कॉमेंट करा की अशेंच बरे बरे प्रोडक्ट तुमकां आनीक जाय म्हणून फाल्यां तुमच्या खातीर तगडो प्रोडक्ट घेवन येवपाचो आसा हांव सो स्टे ट्यून फाल्यांचे व्हिडिओ पळयत रावा हांव तर कितें ना कितें हाडटलो ती गॅरंटेड जाल्लेलेच आसा कितें बरें बरें आहा पळय सवाय रेटीन तें तुमकां हाडटलो ओके बट चॅनलाक आमच्या सबस्क्रायब करचो पडटलो सो चॅनलाचेर नवे आसा लायक शेअर सबस्क्रायब हांव मेळटा तुमकां नवे आनी इंट्रस्टींग व्हिडिओ टिल देन टाटा गुड नायट आनी बाय बाय